ब्रेस्तार 19 ओतोंब. सान जॉन दी ब्रेबफ, आयझॅक जाकीस आनी सांगाती. मुखेल वोड सोगल्यांनी पातोक आदारले. नियाळाक आदार. देवाच्या आदारान आनी ताचे कृपेन व्हड व्हड पातकी आयज बागेवून जावंक पावले. देखीक नव्या कोरारांत मारिया मागदालेन, माथ्यो, जाकूस, सावलू आदी. त्या उपरांत आमी जाणां बागेवंत आगोस्तीन आपले आदले पातकी जिवीत सोडून बागेवंक जावंक पावलो, कित्याक देवाचे उतर ताच्या काळजा मनांत रिगले. लादोमील द ग्रेट, नोवगोरोड हाचो राजकुमार, ताणी आपली राजवट 1980 ते 1015 वर्सां पर्यंत चलोयली. तो 958 ह्या वर्सा जल्मलो. ताणें कुड्ड्या देवाक एक मंदिर बांदलें आनी ताणें एका बापायची आनी ताच्या पुताची बोली चडयली. एकदां एम्परर कॉस्तांतीन हाणें आपल्या दुस्मानाक आड झुजूंक लादामिराचो आदार मागलो. तेन्ना ताणें कॉन्स्टांतिनोपोल हाचे भयणीचो हात मागलो. असल्या वेळार कॉन्स्टांतीन हाणें लादामिराक क्रिस्ती धर्म आपणावंक मागणें केलें. हें ताणें व्हडे खुशेन स्विकारलें. सोगले म्हणटाले. जेन्ना तो एक पावट आपल्या गांवघरा पावलो म्हणटच तो आपल्या आदल्या बेसांक वेंग मारतलो. पूण देवाचे कृपेन तो बदल्लो आनी ताणें आपलें वायट जिवीत सोडून दिलें. आमच्या जिवितांत असले जायते सोयेग येतात. आमी आमचें जिवीत बदलूंक जावं ते रितीरांत, मिसाच्या बेटींत देवाचें उतर वाचून, नियाळून आनी तें जिवितांत घालुया. आमी कितलीय पातकी वो ओसोक जावं, पूण देवा मुखार ताची काकलूत व्हड. म्हजो तारा. म्हज्या जिवितांत म्हजी ओसोकताय आसा ताचेर हांव देवाच्या आदारान झुजूंक वावुरतलीं.